लोकशाही रे बाबा लोकशाही खेमानीला लोकशाही जशी पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय खेमानीला लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेदरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही जाण अमृत्या पणजे पळय तूं त्या प्रोग्रामाक निर्मलागे ते कोण बोतलोले आनी हिंगा थिंगा पळय बोबाळटालोय आमकां तूं चोय ना मुगो तूं कितू उलो मारलो गो तुका बोस्त्या तुका मरे निर्मलाची आनी बायलांची सामकी नसाय हेच तुजें कारण पणजेन पळय तो पयर मातानी साधनाचो परिसंवाद जालो हय तोच तो कितले लोक उलयले रे पूण मरे सामके सणसणीत उलयले पळय ते निर्मला दोतू अप्पा सुद्दां सांगी एकाच खंय मरे पेपरान निर्मलाचें भाशण खंय फूल कवरेज केला म्हूण टायम्सान दिल्या ती बाकीच्या पेपरांक बायलांची नसाय आसत ते लोक मरे हे बोस्त्यां सारके आसतले पर्रीकार उलयलो ना उलोवंक ना उलयलो रे पूण ती लोकांची लांब लांब भाशणां आयकून मरे पर्रीकर सामको कंटाळ्ळो पूण मात मुद्द्याक धरून उलयलो आं जाण मुगो त्या दिसा पंचायतीक 50 वर्सां जाली म्हणून ताळगांवान जो प्रोग्राम जालो पळय मुगो तो एकदम जाम होता पंचायतीक आतां घे म्हणून पयशांचे पावस पडटलो कोट्यांनी रुपया सुविधा उबारपाक म्हणून 300 ते 500 कोटी मेळटले पयरूच लक्ष्मीकांत पार्सेकारान सांगलां हेंचे दीस आतां बरे येयल्यात आनी हे रे अमृत्याक मरे आतां कदंबा फुकट ती कितें रे बाबा दर वर्सा मरे दसऱ्या दिसा कदंबाचो वर्धापन दिन आसता न्हू रे ह्या वर्सा पर्रीकरान कदंबा अपंगांक आनी पत्रकारांक फुकट म्हणून जाहीर केल्या हांव ग्रामीण पत्रकार न्हू रे तो फकाणां करता अशें फकाणां न्ही गो कन्सेशन मेळ्ळ्यार बरें न्हय म्हाका नाका तें कन्सेशन बी अरे ग्रामीण भागातले सगळेच पत्रकार आनी बरोवपी जर कदंबान फुकट भोंवपाक लागले जाल्यार कदंबा चलतली रे कशी अरे हे राज्य आणि कदंबा बरी चलची अशें कोणाकूच दिसना कळ्ळें तुमकां हांचे जर वर्तन पळयत न्हू जाल्यार हे थंय पावले कशे आनी उलयतात कितें हें कांयच समजना हांचे पतन आनी अधोगतीचो मार्ग सुरू जाला हें मात कळटा कळ्ळें मरे फक्त केळवण घेवपाक लागले कसली केळवण दोत्तू अप्पा यो बस आगो तूं मातशें म्हाका इल्लें उदक घेवन यो पळया मरसर हो कालोर ऑक्टोबरांतलो नाका जालें रे बाबा दोत्तोप्पा खंय गेल्लो लग्नाक आनी कसली केळवण तूं मरे ते आगोस्तिना भशेन प्रश्न विचारपाक लागला हांव गेल्लो फोंडान कितें ना हांव गेल्लो फोण्या फोण्या नाका रे बाबा कितें त्यो घाणी कितें त्यो कोयराच्यो राशी कितें पोतयांच्यो राशी अरे नाकार लेंस बांदून भोंवपाक सुद्दां मेळना मरे शी नाका जालें रे बाबा अरे मोडणार राशी पळयता थंय राशी कोणाकूच कोणाचें पडलेलें ना कळ्ळें मरे हो ताजेर घालता तो हाजेर घालता फक्त गेमी चालल्या एक मरे कोंकणीन ओपार आसा गांव थंय उश्टवारो म्हूण दोत्तू अप्पा गे लोक मामलेदाराक मेळ्ळो हालींच मरे ताणें सरकाराक घरचो आहेर दिला म्हणून म्हणटालो हय हालींच तेणें मरे गव्हर्मेंटाक भायर दिल्या कित म्हणून की फोंडेचो अजिबात प्रोग्रेस जावना म्हणून रायट यू आर तो लोव मरे केन्नाय शिथिदान उलयता अमृत्या एक काम कर बरें मगो गांवठी लिंबाचें सरबत करून हाड तान कशी लागल्या बरें हाडटा सरकाराक मरे 8च म्हयने जाल्यार पूण सद्याक घुसमट मार्क कळपाक कोम्यास जाल्ली आहा अरे सगळें बरोबर तुजें तेवटेन तो दिपक आनी सुदीन आसा पळय ते भितरले भितर फुगार जावपाक लागल्या पूण हांव म्हणटा कितें तरी उलयात मरे भितरले फुगासांव आसा तें भायर काडून दाखयात तीच खरी लोकशाय हय तीच खरी लोकशाय सारकें तीच खरी लोकशाय नेटान उलोवंक जाय सत्यान उलोवंक जाय झगडत रावंक जाय आतां पळय फोण्या मरे रोखडेच नगरपालिकेची वेंचणूक घेतली थंय कितें नाका जाल्ले प्रश्न घेवन बसतले कोयराचो विलो कसो करप हो प्रश्न मुद्दो मेन आसतलो कळ्ळें तुमकां म्हाजो बापूय मरे म्हाका सांगतालो तेन्ना ल्हान आसतना हांव की फुडें इलेक्शनां अशीं जातलीं
की नाका जाल्ले फालतू प्रश्न उपस्थित करतले आणि तो एक म्हत्वाचो मुद्दो थारतलो म्हणून. सारकें रे बाबा, आतां कळपाक लागलें. दत्तू अप्पा, दिवचलचो नरेश सावळो आवाज काडपाक लागला. हय, डेप्युटी सीएम फ्रांसीस डिसोजा स्टेजीर आसलेलो. न्यू मार्केट प्रोजेक्ट सुरू जालो तेन्ना सावळान मरे डायरेक्ट बंग घातलो की गव्हर्मेंट दिवचलचो कांयच प्रोग्रेस करना म्हणून. अरे जेन्ना लोक पळय उलयलो तेन्ना मरे सावळूय उलयलो. प्रत्येकान मरे अशीच वाट मेकळी करून आपली उतरां मनांतली काडूंक जाय. लोकशाय घटमूट करपाक मरे लोक इतलें तरी करूंक शकतात. दी माये घ्या रे. हें सरबत न्हू, कितें तो तें अमृताचे हातचे अमृत. अरे काणकोणा रावता ती म्हजी बापोयल भयण, तिणें म्हाका ते गांवठी लिंबू धाडलेले आनी ते लिंबाची मरे वरांची वरां उरता जिबेर. हय न्हू. हय तर. जान वता. बरें रे, हांव म्हाजें मातशें नुस्तें उजळून घेता, नाल्यार ती माजरां खातली. हां, तुमी बसा. सरबत एकदम बेस्ट, 5 स्टार. कितें 5 स्टार? हो मरे आगोस्तिना भशेन पिल्लां फोडूंक आयकना. केन्ना गेला तूं 5 स्टारान? पळयलां थंय सरबत कशें आसता तें? गड्या आपुला गांव बरा जाणा मरे, आमकां आमचो गांवूच बरो. दोत्तो अप्पा, म्हाका एक सांगशीत की हे फिल्म काडटात पळय ते गोंया भायले लोक कित्याक काडटात? अरे अज्ञान बाळाका बोसते हांव. हो प्रश्न मरे तूं धर्मानंद वेर्णेकाराक विचार. म्हाजे कडेन हाजें उत्तर ना. धर्मानंद आमचो गोंयचो. आमच्या गोंयान कलाकार ना, सदांच भायले हाडटात. आतां आमचे गोंयचे कलाकार कितें करतात ते हेर कडेन आवडना आसतले. जायत भायल्या लोकांक बरी पॅकेज मेळटा आसतली. गोवा लिबरेशनाचेर पळय जो पिक्चर काडलो पळय तेन्ना धर्मानंद नासलो. तेन्ना कितें जालां पळय हें तुमकां खबर आसा न्हू? सगळें खबर आसा. कित्याक मरे, जे होईल ते पाहत राहावे. दोत्तो अप्पा, तुवें भोजनाची लायन म्हटली म्हणून तुका सांगता, आयज काल भोजनाचे कार्यक्रम मरे खूब जाता. कॉम्पिटिशन भरपूर वाडूंक लागल्या. अरे शाण्या, आमी तातूंत उलोवप मरे बरोबर न्हू. पयलींच्या तेंपार कितें जातालें ना मरे, बरे लोक आसताले, भक्त लोक आसताले, ते देवा कडेन मरे डायरेक्ट उलयताले, भजनां करताले, भजनां बरयताले. संत तुकाराम बरयता, आपुलिया बळे मी नाही बोलत, सखा कृपावंत वाचा त्याची. अरे भजन म्हणजे फक्त कविता न्हू, सुक्यो कविता न्हू. ते मरे भितरल्यान येवंक जाय. ईश्वरी अनुभवा विने मरे कोणें कविता बरोवच्यो न्हू, त्यो मरे सारक्यो भितरल्यान येवंक जाय. भक्ती पुरस्सर आयल्ल्यो आसूंक जाय, काळी सुद्दां ओले आसूंक जाय. खऱ्यो म्हणजे मरे त्यो देवा मेरेन सुद्दां पावतात. आतां भक्ती आनी भजनां हाजें कॉम्पिटिशन कशें जाता पळय तें हांव नकळो. आसूं. दोत्तो अप्पा, तूं जें उलयलें पळय तें सारकें खरें, गिन्यानी. पूण त्या दिसा फ्रँकी पळय तुजे इंटरव्यू उलयलो, आपसुलात जें उलयलो पळय तें आमकां मरे अजिबात आवडूंक ना. बरोबर. अरे तो मरे सादो एक भुरगो तरणाटो, मॅच्युरिटी येवंक ना रे अजून. आनी हो लूज स्टॉक म्हणटा पळय तो कॉमेडी शो. तांकां मरे बरो कोण इंटरव्यू घेवपी मेळना. म्हणटून स्टुडंटान म्हाका घेवपाक लायला तो. आतां फुडलो इंटरव्यू कोणाचो दोत्तो अप्पा? कित्याक तूं येवंक सोदताय? कितें आसता मरे पोस्ट्यां, थोड्या गजालींनी सस्पेन्स आसतकूच मरे मजा येता. तुमच्या ह्या प्रश्नांक मरे म्हाजे कडेन जापो आसात. कळ्ळें? आयकात. आपुलाच सुवार्थ बरा, गड्या आपुला गांव बरा. गांवार म्हाळ, कुत्र्याक बोवाळ. आदोळी खंय ना खंय हीच आमची लोकशाय. हीच खरी लोकशाय. हीच खरी लोकशाय. आगो, तुका करता म्हणून सांगलें न्हू. परत परत तेच पेपारी कित्याक वाजयता गो? आगो सायबिणी, विश्वास दवरपाक शीक गो. अमृत्या, कशें आहाय गो? दोतोर यो बस. आणि आमचो दत्तू आप्पा गो, आमचो अपुर्वायेचो दोतू अप्पा दोतोर तुमची कालूच याद काडटालो. खूब दीस जाले म्हणटालो दोतोर हे वाटेन येवंकूच ना. आतां न्हावन धुवन तयार जावन सकयल येवपाचोच आसा. बसा तुमी. तुमकां च्या बी? च्या जायीच, पूण आतां न्हू गजाली रंगतकूच. नव
दोतोर खरें सांगू आत्ता हांव हें पद गुणगुणून देंवताना तुमचीच याद काडटालो ते कितें जाता तुमी पेशंटाक तपासतना नाट्य गितां म्हणटात आवडताना मारतात न्हू म्हणून तुमची याद आयली. तुका खरें सांगू दत्तू बापा, खरें म्हणजे पेशंट भियेल्ले आसतात आनी तांकां रिलॅक्स जावपा लागून हांव एक ट्रिक यूज करता. आयज आमची याद आयली दिसता. तुमच्या शेजाऱ्याक 2 पेशंट आसले, ती तुमच्या शेजाऱ्याक एक चली आसा न्हय. ताका कसली पिडा जाली तर? आगो हांकां कुत्री पोसपाची वायट संवय. तांचे फाजील लाड करप, त्यांच्या हातान हात तोंडान घालप, तांकां हातरुणाचेर बसवप. मागीर कितें जालें तर? जावं काय ना, ताका इन्फेक्शन जालां. हाताचे कात मातशी जळल्या भशेन जाल्या. दोतोर तुमकां सांगू हो लोकांचो थोडोसो पयशाचो अतिरेक जाता. कळ्ळें तुमकां? काय ना हांच्या आंगाक कातीक फोड येवंक जाय, लोकांकूय त्रास करतात. आनी लोकांक चाबून रेबीज बी जाली जाल्यार? आयक गो मदींच उलोवपाची संवय तुमकां. दोतोर तुमकां एक सांगता, हालीं हे रस्ते पळय आसा ताजेर अपघात जावन मरप सारकें सवाय जालो तांचें. कळ्ळें? आनी कारण काय ना, रस्त्यार फोणकुलां, ओवर स्पिडींग, सापळे जाल्यात मरणाचे रस्त्यार सगळे. कळ्ळें तुमकां? आतां पयलींच गजाल पळयात, मदींच एकटो आयलो, श्रीमंताक ते कुत्रे घेवन भोंवपाची संवय जाल्या न्हू, तरी बरें हांव सारवाक तकली फुटपाची. अरे तू कितें करता रे? रस्त्यार घेवन सुण्यांक भोंवता जाल्यार लोकांनी गाडयो कश्यो चलोवपाच्यो? आनी म्हाका एक सांग, येदो व्हडलो बेल्ट असो लांब घेवन तू कुत्र्याक पळय सोडटा मदीं आनी आमी पडले बिडले जाल्यार रे? हा हे रस्त्यार गाडयो चलोवपाच्यो काय सुणे चलोवपाचे रे? वॉट डू यू मीन? सुणे म्हणून म्हज्या पप्पीचो इन्सल्ट करता? म्हाका एक सांग, तुवें हो रस्तो इकतो गेल्लाय, तूं शॉपाता कोणाक सांगता रे? तुज्या ह्या पॉपीक सुणो म्हळ्यार इन्सल्ट जाता? वा रे वा, बरें बाबा, हो तुजो डॉग फॉरेन डॉग. हा पूण म्हाका एक सांग, हांगा लोकांक मरे 150 रुपयाचो पॅन्टीचो बेल्ट घालपाक जायना आनी तूं 1.5 हजाराचे रुपयाचे बेल्ट घालून सुण्याक भोंवता? तुवें म्हाका पयशे दिल्या बेल्ट घेवपाक आनी कुत्रो घेवपाक. एक्सिडंट जातले, हें जातलें, तें जातलें. तूं कोण RTOचो डायरेक्टर? बरें बाबा, तुमकां तुमी मरे जाय तें करा. हा रस्त्यार कुत्रे घेवन भोवा, आडवे भोवा, उबे भोवा, जाय तें करा. लोक मदीं येवनी, स्कुटरी पडोनी, अपघात जावनी, नो प्रॉब्लेम. हा करा भोवा, हीच लोकशाय रे बाबा. हय करा करा, सुणे घेवन भोंवत राहा. तर हांव सांगतालो तुमकां की ही गजाल, हांच्या तोंडाक अक्कल आशिल्ल्यानी लागपाचें न्हू. दत्तू बापा, हांव फॉरेनाक गेल्लो पळय तेन्ना पळयलां, थंय लोक कुत्र्याक भोंवडूंक व्हरताले पळय, थंय जर त्या कुत्र्यान अळशी केली जाल्यार त्या कुत्र्याच्या धन्यान ती काडूंक जाय. आनी दुसरें म्हणजे ट्राफीक जे थंय आसा पळय, थंयसर कुत्र्याक व्हरप ना, असो कायदो आसा पळय. आमच्या देशात सुण्याक सुणे म्हळ्यार हे चड शिकिल्ले लोक आसा पळय ते किंवाडटा. टॉमी, जिम्मी आनी मडसरीचीं नांवां. दोतोर तुमकां सांगता, पयर हांव खऱ्यांनीच आल्तीन वयर गेल्लो न्हू, वाटावलो. मागीर कितें जालें तर? आगो तुका कितें सांगू, थंय त्या आल्तीनाचेर मंत्री, सेक्रेटरी, अधिकारी कोण कोण रावतात. रस्त्याच्या दाव्या वटेन आनी उजव्या वटेन दोनी सायडीक कोठारी लायतात, मदीं इल्लोसो जागो वचपाक. हांव आपलो म्हाजी ती गायनेटी घेवन वतालो, मदींच एकटो आयलो, तरी बरो हांव वाटावलो, ना जाल्यार तूं मेकाल. शी दोतोर, च्या हाडूं? हा ह्या वेळार मात आतां च्या जाय. हाडटा, बसा तुमी.